पावलां रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. तशेंच आमचे अस्कत कायांत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्का सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्यांची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिलां तांकां सर्व सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचंय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं. जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचे उतार हें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें. सोमया बाचाव जाताली ती थोडींच मू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगतां जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पावटी गरसोदनी उठून दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची ते हांव नेना. तेदवान तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतेल्यानो चला तुमी सोमेस्त मुजे सरशिलीं. आब्राहाम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतस. तुमी थंय रुदान करतेल्यात आनी धांत किर्लितेल्यात. चारी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयली जाताली आनी जी कोण पयली आसात ती निमाणी जाताली. देवाचे उतार हें.